नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. साळगावचो 150 कोटींचो सॉलिड वेस्ट प्लांट 10 वर्सांनी गोंय सरकाराक पडटलो 400 कोटी. ते भायर 70 कोटींची मेंटेनन्स फी, म्हयन्याक 3-4 कोटी, फुकट कांयच ना. अयोध्येत राम मंदिराचे वातावरण. गोंयांतूय विश्व हिंदू परिशदेची 16 एप्रिलाक वास्को संकल्प सभा. व्हीप म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक आनीक 50 वर्सां रावपाची तयारी. सत्तरीतलो माकड ताप सावयवेऱ्या. 25 दिसांत 6 मेल्ले माकड. हेल्थान सुरू केली वाशिनांची मोहीम. मात पातळटल्या माकड तापाचेर सरकारा कडेन ना उपाय. ड्रग्स कंट्रोल करपाक इन्फॉर्मरांची जबाबदारी. टुरिस्ट सेक्युरिटींक ईडीएम गोंयांत परत हाडपाक टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकाराचो यत्न. लमाणी खंय तांची उतरां न्हय मिडियाची. आनी फुडल्या 2-3 वर्सांत फायर सर्व्हिसमॅना बरोबर सर्व्हिस वुमनूय दिसतल्यो. नॅशनल फायर सर्व्हिस डेक मुख्यमंत्र्याची घोशणा. फायर सर्व्हिस सुरू करता सेव्ह गोवा 24/7. सालिगांवचो 150 कोटींचो सॉलिड वेस्ट प्लांट 10 वर्सांनी गोंय सरकाराक 400 कोटींक पडटलो. 70 कोटींची मेंटेनन्स फी वेगळी. मुख्यमंत्री पर्रीकार सरकारान 1 रुपया मोडिनासतना हो प्लांट घाला म्हणून उलोवन दाखयला. मात 10 वर्सांचो खर्च पळयल्यार सरकार ह्या प्लांटा फाटल्यान म्हयन्याक 3 ते 4 कोटी मोडटा. त्या भायर जागो, कंपाऊंड, रस्ते, बाकीच्या फॉर्मालिटीचेर 10 कोटी मोडल्यात. फुकट कांयच ना. सालिगांवचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट भारतांतलो पयलोच अशा प्रकारची एडवान्स टेक्नॉलॉजीचो प्लांट. सरकाराचो 1 रुपया मोडिनासतना हो प्लांट सुरू केला म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलोवन दाखयता. गार्बेजीचो प्रश्न सोडोवपाक हांगा साळगांव जेन्ना प्लांट घालो जवळ जवळ 3 वर्सां काडली हांवें. टेक्नॉलॉजी अभ्यास हांव स्वता शिकलो सगळें. तातूंतल्यान फायदो कितलो जातलो हाजेर लक्ष कोणेच दवरूंक नासलें, इन्क्लुडींग ताजे ओनर. तो प्लांटान भितर 1 पयसो आमी राज्यान घालून ना, 1 पयसो घालून ना. गार्बेज ट्रिटमेंटाचो जवळ जवळ 150-180 कोटीचो प्रोजेक्ट 1 रुपया खर्च न करता केवळ जागो आमचो. खरी परिस्थिती वेगळीच आसा. विधानसभेत सरकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे 150 कोटींच्या प्लांटाचो गोंय सरकार 10 वर्सांनी ताबो घेतलो तेन्ना सरकाराक तो 400 कोटींक पडटलो. साळगांव आनी कलंगूट कोमुनिदादीक जमनीचे सरकारान दिले 3.40 कोटी. कंपाऊंड वॉल आनी रस्तो करपाक सरकारान मोडले 3.74 कोटी. इम्पॅक्ट असेसमेंट आनी फॉर्मालिटीचेर सरकारान मोडले 1.70 कोटी. 29.9 कोटी वर्साच्या हिशेबान 10 वर्सांत कंत्राटदाराक दितले 300 कोटी. प्लांट चलोवपाक आनी मेंटेनन्साक 10 वर्सांक सरकार दितले 70 कोटी. 10 वर्सांत सरकार प्लांटाचेर मोडटलो 377.85 कोटी. तातूंतले कंत्राटदाराक मेळटले वट्ट 369 कोटी. कंत्राटदारान प्लांट उबारपाक मोडले फक्त 145.95 कोटी. सरळ हिशेब केल्यार कंत्राटदाराक सरळ 10 वर्सांत 15% कंपाऊंडिंग ग्रोथ मेळटा. 145.95 कोटी घालून 10 वर्सांत तो 369 कोटी जोडटा. मात सरकाराक मेळटले 10 वर्सां करड काडून वापरिल्ली मशिनरी आनी कामगारांच्या पगाराचें ओझें. सरकार असले आनीक 3 प्लांट हाडपाक सोदता. सद्याक ह्याच प्लांटाचेर सरकार म्हयन्याक 3 ते 4 कोटी मोडटा. मात सरकार सांगता 1 रुपया मोडिनासतना प्लांट सुरू केला. 4 प्लांटांचो हिशोब केल्यार परिस्थिती हाता भायर वतली. गार्बेज प्लांट बरो आसा, मात कंत्राटदारा कडेन केल्लो करार सरकाराक अर्थीक दृश्टीन नाका परस मोती जड जावपाचो. ह्या प्रकरणात गार्बेजी परस फी चड. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. अयोध्येत राम मंदिर उबारपाक फाटली 500 वर्सां वाट पयल्या. आतां आनीक 40-50 वर्सां पळोवची पडली जाल्यार पळयतले. विश्व हिंदू परिशदेचो आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोकराव चौगुले उलयलो. वास्को व्हीएचपीची पत्रकार परिशद जाली. व्हीएचपीन अख्ख्या गोंयच्या लोकांक वास्को संकल्प सभा दवरल्या. त्याच्यासाठी 50 वर्ष 100 वर्ष लागणार. आता इतके जवळजवळ 500 वर्षांनी थांबलेलो आहे.
आणखी 40-50 वर्ष जाण्याची जर गरज असेल तर थांबायची वगैरे तशी काही शक्ती दिली 40-50 वर्ष प्रभाव झाला काय ते आम्ही असं म्हणत नाही की लावा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड तर जस्टिस जर आपल्याला हिंदूला करायचं असेल तर वगैरे लवकर व्हायलाच पाहिजे The ground penetration radar surveys confirms what the Hindus have been saying all the time. So there is no reason why the Supreme Court is to be given. There is no question about the authenticity about the Janmabhoomi. There is no question about the authenticity about the destruction of our mandir in 1528 AD. So why it should happen? There is no reason to. उत्तर प्रदेशातले लाटेच्या नेटार विश्व हिंदू परिषदेन आता अयोध्येत राम मंदिर उबारपाक परत देशभर वातावरण तयार करपाक सुरू केला. विश्व हिंदू परिषद 16 एप्रिलाक राम मंदिर उबारपाचेर बायणां संकल्प सभा घेता. मंदिराच्या उभारणीसाठी जी जाहीर संकल्प सभा घेवपाची आसा ते मंदिर बांदप आनी ते स्थान थंय जन्मभूमी अयोध्या रामाची मंदिरां सगळ्या कडेन बांदतात ते दुमत ना पण जे जाग्यार जल्म रामाचो जाल्या त्या भुमीचेर बांदप हे अत्यंत गरजेचें आसा. त्या निमित्यान ही सभा येता त्या 16 तारखेक आयताराक जे श्री ब्रह्मस्थळ संस्थान पांढरणवाडी बायणां हांगा जातली ते सभेक आचार्य राधाकृष्ण मनोरी जे आमचे विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री आसा ते प्रमुख वक्ते म्हणून आसतले. आनी वास्कोचे जे महात्मा राज्य चैतन्य हे महात्मा शिवराज आश्रमाचे पिठाचे जे एक स्वामी आसा ते ह्या सभेक अध्यक्ष म्हणून आसतले आनी आमचे संघाचे सरसंचालक नाना भेरे आसतले आनी सभा एक्झॅक्टली 4 सुरवात जातली. राम मंदिराचो विषय फाटली 7 ते 8 वर्सां जाली सुप्रीम कोर्टात आसा. दोनूय हिंदू आनी मुस्लीम गटांनी हाजेर तोडगो काडचो म्हूण मध्यस्थीची तयारी जुईजान उलोवन दाखयल्या. मात अजून तरी ते दिशेन प्रत्यक्ष हालचाली सुरू जाल्ल्यो ना. मात VHPन वातावरण करपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. 70त धुमाकूळ घाल्लो माकडताप आता अंत्रुज म्हाला कडेन सावयवेऱ्या पावलो म्हणून थंयचे लोक भिल्यात. बेलकास ते खेड्या मेळून फाटल्या 25 दिसांत 6 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात. हेल्थान आता सावयवेऱ्या वाशिनाची मोहीम सुरू केल्या. मात गोंयभर पातळटा त्या माकडतापाक सरकारा कडेन कसलोच ठोस उपाय आसा असो दिसना. 70तलो माकड ताप पेडण्यास सिंधुदुर्गा मेरेन पावलो. दारबांदोड्या मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात आनी आतां माकडाचो ताप सावयवेरेच्या लोकांक सुरू जाला. थळावे सांगता ते प्रमाण 6 माकड दुबावीत मेल्यात. फॉरेस्टाच्या स्टाफान येवन खंय एका माकडाचो सुरवातीक विलो लायिल्लो तितलोच. तसो आमच्या एरियेन भाणये म्हणटा ते आमच्या एरियेन थंय एक माकड मेलो तेन्ना आमी फॉरेस्टाक सांगलें. फॉरेस्टाचे मनीस येवन तांणी थंय ताका उजो लायलो आनी तो उलपयलो आनी मागीर तो सगळें पब्लीक जातकर हांगा ITंतल्यान आमकां दोतोर आयले आनी म्हणपाक लागले की हांगा कितें कितें जालां. मागीर ते म्हणपाक लागले की हें करुया कितें आमी इंजेक्शनां हाडटा तुमी सगळ्यांक सांगा. ते प्रमाणे आमी सगळे वेलकास आनी खेडे हे प्रमाणे आमी सगळ्यांक सांगलें. 15 तारखेक ते येवन हांगा डोस दिले सगळ्यांक. कितले लोकांक सुमार? सादारण 195 लोकांक सुमार डोस दिले. आतां परत 15 तारखेक दवरल्या. तर येवन हांगा सगळी तपासणी करून गेले. माकडाचो एक कितें कुडको व्हेल्लो तांणी ते पयलीं खंय ते अजून काय पर्यंत जर कांय येवना म्हणून ते खातीर तांणी आतां परत हें केलां की इंजेक्शनां करुया. अशें पयलीं एक डोस जालो 15 तारखेक. थोडे मातशे भयाभीत जाल्या पूण आतां हें दोतोरान सांगत मेरेन आतां भंय बी तसो कांय ना. वेलकास सादारण 40 घरां आसा आनी थंय सादारण 35 घरां आसा. हेल्थान त्या वाठारांत वाशिनांची मोहीम सुरू केल्या. आतां मेरेन सावयवेरें 195 जाणांक माकड तापाची वाशिनां दिल्यांत. 15 एप्रिलाक खंय आनीकूय लोकांक दितले. मात फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं 70त सुरू जाल्लो माकड ताप एका तालुक्यांतल्यान दुसऱ्या तालुक्यांत पातळटा तो आडावंक सरकार अजून कसलोच ठोस उपाय करतासो दिसना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.